सीएमान फाटी डिक्लेअर कॅबिनेटान डिसिजन जे घेतलेलें की मॅटर्निटी लिव्हाचे प्रायवेट हिंका करतले कॉन्ट्रॅक्ट. सो कितें एक्चुअली डिसिजन कितें आशिल्लें तें तुमकां कॉन्फिडंस घेतलेलें? आमकां ह्या विशयाचेर मॅटर्निटी लिव्हच्या विशयाचेर आमकां कॉन्फिडन्सान कोणें घेवंक ना. लेबर मिनिस्टरांनी घेवना, चीफ मिनिस्टरांनी घेवना, ना लेबर डिपार्टमेंटांनी घेवंक ना. पण एक मात्र क्लियर आहा की मॅटर्निटी लीव जी 3 म्हयन्याची आसलेली पयली ती आतां 6 म्हयन्याची जाला. म्हणल्यार 26 वीक्स यू कॅन टेक मॅटर्निटी लीव विथ पे. आनी त्याच बरोबर आनी एक्सटेंशन तुका घेवपाक शकता चायल्ड केअर लीव म्हणून. सो अशा परिस्थितीर ही मॅटर्निटी लीव न्हय फक्त गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक पण ही प्रायव्हेट खात्यांनी जे काम करतात त्या कामगारांक सुद्धा बायलांक ती मॅटर्निटी लीव मेळटा. दे हॅव टू अप्लाय, they have to give proof that they are that they are bearing a child आणि that should ती facility तांकां मेळटा आणि with pay तांकां मेळपाक जाय. ते जावं तो कॉन्ट्रॅक्ट कामगार जावं तो खंयच्याय खात्यांनी काम करतात त्यो कामगाराक ह्यो बेनिफीट मेळोंक जाय. आता कितले जाणांक ते मेळटा, कितले जाणांक ती फॅसिलिटी लागू करता हे जावन आसा लेबर डिपार्टमेंटाच्या हातीन आणि इतर संस्था लायक युनियन्स ऑल्सो. सगळ्यांची जबाबदारी आहा, सामाजिक ही जबाबदारी आहा की लोकांचे जे बायलांचे जे सवलत सरकारान केला ही सवलत लोकांक थंय पावोवपाक, बायलांक थंय पावोवपाक, ज्या सगळे जे दोज हू आर बेरिंग चिल्ड्रन हू आर मदर्स दे शूड सगळ्यांक ह्यो बेनिफीट मेळपाक जाय अशें करपाची जबाबदारी समाजाची जबाबदारी जावन आसा. So this is welcome step. It is a welcome step. It's a very good step, and I will even go to this extent of saying that even if you say that after a childbirth you give 1 full year's leave with pay, ती सुद्धा कमी आयच्या काळात. कित्याक भुरग्यांक आयज समाजांत अटेन्शन मेळलेल्या शिवाय नाल्यार ते वालीव जाता. भुरगीं धाकटे आसतना तांकां बरी जोपासाण बरो केअर जर दिले जाल्यार फुडें भुरगीं बरी जाता. So AITUC welcome this. We welcome anything positive, anything pro people, anything pro workers, anything pro poor. We welcome with large-hearted, with whole-heartedly. So पण जी आता तिने कन्सिडर केली सो ती सारखी अप्लाय जावंक जाय. अप्लाय जावपाक जाय. The fruit of the pudding is in the eating and in implementation. In implementation, most of the laws are not implemented. And therefore they are worthless. But एक असं की प्रायव्हेट जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर असतात इंडस्ट्रीज और बाकी सगळे तांकां सुद्धा अप्लाय जाता न्ही. अप्लाय जावपाक जाय. सो एनी डेटा आसतलो आयटेका कडेन की कितले टोटल असे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसतले जे कामाक आसा तांकां अप्लाय जातली. आमच्या गोंयांत बायलांक कितली आहात ती खबर ना पण कॉन्ट्रॅक्ट कामगार लगभग 3.5 ते 4 लाख कामगार आहात. सगळे कन्स्ट्रक्शन म्हण हे म्हण ते म्हण सगळे मिळून फार्मास्युटिकल सुद्धा फार्मास्युटिकल आतांच्या आता हांवें सांगला सुमार 25,000 कामगार फार्मास्युटिकल कंपन्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर आहा डेली वेजीस म्हणून ना. पूण ह्यो स्कीम कितले बायलांक लागतले तो डेटा ना. बायलांक कितली कामगार आहात एक्झॅक्ट डेटा कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमांत अंडर आहात ते ना. पण सांगपाक शकता की फार्मास्युटिकल कंपनीनी 50-50 आहा. समज 25,000 कामगार आहा जाल्यार लगभग 12,500 बायलांक कामगार आहा. यू हॅव टू जस्ट गो टू वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट. 5 6 तूं थंय भायर उबे रावशी यू कॅन सी thousands of workers coming out of the industrial estate.